आज मीटिंग जाली. गोवा कोस्टल झोन प्लॅन टोटल फेलियर आणि टोटल इल्लिगल. तांकां सारकें 2 महिन्याचे नोटीस दिवपाची आहेत आणि 30 दिसाचे दिले. मागीर ताणें वेन्यू चेंज केले. 3 दीस नोटीस न्यूजपेपरान दिली, वेन्यू चेंज केले. मागीर सगळ्यांक 5-5 मिनट म्हणले उलोवपाचें. हे सगळे कायदे प्रमाणे ना. आनी ती आमी सगळे ऑब्जेक्शन आमी घातले आनी मागीर आमी भायर सरले. 3 तास आमी भितर बसलेले आसले आनी मागीर वाज आयलो आमकां जेवणाचो कितें करूंक जाय न्हू, इंतजाम करूंक जाय. मागीर आमी तांकां प्रोटेस्ट सगळे आमी स्पिकर आसले. पब्लीक भायर आशिल्ली आनी भितर मिटींग चलताली म्हणल्यार कशें काय समजूंक येना. पूण एक कितें केलां म्हाका समजना. कित्याक म्हणजे पब्लीक हियरिंगान पब्लीक पार्टिसिपेट करूंक जाय, पब्लिकाक भायर दवरूंक जायना. आनी हे सरकाराचोच प्रोग्राम कोविडाक लागून खंयच्या जाग्यार तांकां जाय न्हू त्या जाग्यार ते SOP हाडटात. आतां बागा प्रायर गेले तूं, बागा, कालंगूट, कांदोली गेल्यार तांकां कांय SOP ना. आनी इफी हे ना, कार्निवलाक SOP ना. पण पब्लीक हियरिंगाक SOP हाडटात आनी म्हणटात आमी इतलेच लोक आमी भितर हाडटले. आतां भितर आमचो सगळो हॉल खाली आसलो, 50 तरी लोक आसले भितर आनी भायर पुलीस आसले 400. सो ही पब्लीक हियरिंग आमी विचारले ती कोणाक, त्या पब्लिकाक की पुलिसाच्या. पुलीस डिपार्टमेंटाक तांकां पब्लीक हियरिंग दवरना, कित्याक म्हण तांचे सुबेन दुसरो कोण लोक नासलो. आनी त्या कारणान आमी सगळे भायर सरले. सो मेनी इश्यू आशिल्ले भितर. कोलाचो इश्यू आशिल्लो. ना इश्यूज कांय घेवंक ना. इश्यूज आमी कांय घेवंक ना. आमी बेश्टे प्रिलिमिनरी ग्राउंड्साक आमी इन्कार केला की आमी सगळे पार्टिसिपेट करपाचे ना. आमी ऑब्जेक्शन दिता आनी प्लॅनार आमी कांय म्हणना म्हणून तें आमी सारकें स्पश्ट केलां. प्लॅनार आमी कांयच म्हणिना. बेश्टें तुमी हें चुकून केलां. आतां परत तुमी सारकें नोटीस दिया 2 महिने आनी ताच्या उपरांत तूं पब्लीक हियरिंग करा. आमचें कांय ताचे विरोध कांय ना. आमी म्हणटा तूं सीजन करा म्हणून सारकें करा म्हणून. तुमकां 10 वर्सां लागलीं करूंक, सरकाराक 10 वर्सां लागलीं. तर आमकां कित्याक 1 म्हयनो आनी 5 मिनीट जावचें ना न्हू. कोड ऑफ कंडक्ट आसून सुद्दां हे हियरिंग घेतले म्हणल्यार तुमी म्हाका तें ताचे वयर म्हणजे कांय जबाब ना. कित्याक म्हण कलेक्टर आमी स्पश्ट विचारलें, तो म्हणटा ताचे कडेन परमिशन आहा म्हणून. घेवंक शकता ताचे कडेन आसा म्हणटा. इलेक्शन कमिशनान ताका परमिशन दिला म्हणटा मिटींग कंडक्ट करता. तुमकां दाखयला कितें पेपर? ना, आमकां कांय दाखोवना. ओके. सो वो तुमी आतां पब्लीक हियरिंग खंय मागला? ओपन स्पेसीस मागला की तुमी कशें? कित्याक म्हणजे एक दिसान जावचें ना. आतां कोलाचो इश्यू आतां वास्कोन आयलो. ताका एकच शहर आनी एकच प्रॉब्लेम कोल. आनी ताका कितले दीस लागले? 8 दीस लागले. ताका सेपरेट पंडाली केलो. आतां हांगा सगळ्या गोंयचे इश्यू, एक शहराचे आनी एक शब्दाचे हे कोलाचे इश्यू न्ही, सारकें गोंयचे इश्यू. आतां शेक ओनर्स आहात, इतले लोक आहात, तांकां सगळें तांकां आयकूंक जाय. आनी कायदो कितें म्हणटात 5 मिनटाची कांय ना कायद्यान. म्हणून आयलो ताका सारकें सारकें कितें प्रॉब्लेम आहा ताचें मागीर नोटींग कर, कितें करेक्शन करपाचें तुजें प्लॅन तें कर आनी मागीर तुमी पब्लीश करया. हें कांय करूं ना ताणें. हे प्लॅन पळय तांकां मेळ्ळे हांगा आतां चेन्नयच्यान हांगा आयल्या गोवा कोस्टल झोनान. ती प्लॅन ताका कांय चवकशी करूं ना. ती जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यान ती प्लॅन आयल्या आनी जानेवारीच्या मागीर ताची एक मिटींग घेतलें ताणें आनी हे बेश्टे निर्णय घेतले हे प्लॅन आमी पब्लीक हियरिंग घालूंक म्हणून. आमी कितें जबाबदारी आसूंक जाय न्हू. हे प्लॅन तुमी पयले पळोवंक जाय आसले म्हणून, मिस्टेक ना म्हणून. तुमी पळोवंक ना. तुमी बेश्टे निर्णय घेतले तुमी पब्लीक हियरिंग घेताली म्हणून. आतां सगळे लोकांक लागला कितें म्हणटा तें आमचो सगळो मिस्टेक आहा. तुमी आदल्या वर्साक आमी सगळे दाखयले. तुमी कांयच मिस्टेक तुमी करेक्शन करूंक ना तुमी. आनी आमकां तें काम दिना. आमकां तें काम करपाचें. NCZMाक
3 कोटी रुपये पयशे दिल्यात हे कामाक. सगळे मिस्टेक आहात. GCZMA ते सगळे प्लॅन अप्रूव करूंक जाय आसलें, तें काम तांणी करूंक ना. आनी आतां सगळे लोक हांगा आतां जबाबदारी जाल्या. कित्याक म्हणून तुमी करेक्शन कित्याक तांकां कोण पयसो दितालो बसून आनी प्लॅन आतां एक प्लॅन काडपाक ते 250 प्लॅन्स आहात, 254 प्लॅन्स आहात. ताका सगळे काडून प्रिंट करूंक ईच प्लॅन इज अबाउट 600 रुपीज. कालो प्लॅन काडलो तर कोणा कडेन इतले पयशे आहात? ते आमी करूंक काम. आमी कितें म्हणटा, तूं व्हडले सायंटिस्ट आनी व्हडले एक्सपर्ट, तुमी प्लॅन सारकें करात न्हू, मागीर हाड्यात. तुमी सगळे प्लॅन तुमी आमकां हाडून सगळे मिस्टेक हाडून सगळे घालून भितर आमकां हाडून दिल्यार मागीर पब्लीक हियरींग मागीर वाडटलो, आनीक खूब लोक येतले. सारको प्लॅन केलो तर पब्लीक हियरींग येतले आनी ते सगळें बेगीन काम जातलें न्हू. पण तूं सारकें प्लॅन दिना तर पब्लीक येतलो. कित्याक पब्लिकाक एन्जायटी आसा न्हू. आमचे बिल्डींग दाखयतात की ना, आमचे शॅक आतां शॅकाचे पळय शॅक एकूय शॅक दाखोवंक ना. सगळे निश्टेकाराचेच दाखयलां, शॅकां सगळीं काडल्यात. तांचो हक आसा, CRZ नोटिफिकेशनान तांकां हक आसा. इन CRZ 5 शॅक्स आर परमिटेड आनी शॅक झोन्स आहात, ते झोन सगळे दाखोवंक जाय आसले, दाखोवंक ना. आतां तेय आयल्यात. आतां सगळे शॅकाचे लोक हांगा पावले तर आनीक लोक जातलो न्हू पब्लीक हियरिंगाक. बरोबर.